काँग्रेस जे तुम्ही निवडून येयला न्हू कितें तुमचें सांगपाचें? First of all, I'd like to thank all the backpillars who have supported me to entire journey, and special thank to my villagers, that is Nuve village people who have voted for me, Verna village people who have voted for me, and Nagwa village people who have voted for me. And I promise and I assure them that I will do my best to do whatever I can help them. We are very thankful to the people of Nuve, Verna, Nagwa. हे कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज खरे भाशेन दाखयलें की जी पळय गद्दारगिरी केल्ली पळय आफ्टर 2017 इलेक्शन हेवटेनल्यान तेवटेन उडकी मारपाची ती आयज बुद्ध लोकांनी शिकयल्ली आहा. दिस इज जस्ट अ बिगिनींग. आनी जेन्ना पळय 2022 इलेक्शन हें जाता स्थापन जाता तेन्ना लोकांची असली वसाळ येतली, वेव येतली की लोक हे कोण गद्दार जे पळय आसा आनी गद्दारांच्या वांगडा कोण जे भोंवता पळय तेंचें निसंडन जातलें इतकी याद दर. आनी लोकांनी हें स्पश्ट करून दिल्लें आसा की तुका वॉर्निंग दिल्लें आसा की दीस इज गोइंग टू कम एगेन्स्ट यू म्हूण. तरी आसतना गव्हर्मेंट मशिनरी आनी इतलो पयशांचो पावर सोऱ्याचो पावर करून दाखयला पळय ताजेर आमी वसाडीचेर आमी झुकून दाखयल्ले आसा. दीस इज अ क्लियर सिग्नल टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट पीपल ऑफ गोवा आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव द पीपल हू हॅव डिच्ड द काँग्रेस अँड गो. दे वील बाईट देअर डस्ट अँड दे वील गेट ग्राउंड इन द वे ऑफ द काँग्रेस इन 2022.